आमी जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार आमकां आयज आयकूंक मेळ्ळां ते सगळे आमचे सगळे शात्ती पावतले. हांगसर तुमी थोडीं जाणां आसात जांकां असलो अणभव जेजूचो घडलेलो आसा. बावाळतान ती ताचेशी येवन मिसान वांटो घेता तेन्ना ताचें दर्शन तांकां घडटा, तांकां पेकोवणी कुडीची मोराची ओतम्यांची मेळटा आनी तांचे संबंद जे जावं घरांत वो शेजाऱ्या मदें वो तांच्या कामांत हे सगळें बरें जावंक लागता. आव्हानां आसतात पूण तरी पूण ती भियेनासतना कित्याक जेजूच्या एकवटान रावन ती फुडें आपली पावलां मारतात. हें आमकां आयज पयले वाचपानूय दाखयलां. तर आमी कितें म्हणून करूंक जाय? आमी अदीक जेजूक हाजीर जावन आमचें जिवीत सारूंक जाय. काल आमकां ताणें तशेंच सांगलां आनी दोन दिसा तो तें आमकां तें सांगता. ताचे सरशिनी तर आमी कडसर रावत जाल्यार आमचें सगळें वायट येतलें. ताचे सगळें रावत तर आमकां सगळें बरेंपण फावो जातलें. आनी जावंक ना जाल्यार पर्यान हें पळय कितें आमचें सगळें घडटा कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या पावंड्यार सगळो गत ताचें सगळें दवरलें की ना तो आमकां पेकोवणी दिता. आनी आमी म्हणूंक जाय सैताना भायर सर आनी सोदतलोच तो. कित्याक आमी आमचे वस्तूंकी न्हय जेजूक एकवटान म्हणूंक जाय तेन्ना की ताका वालोर आसा. आनी अशे भाशेन आमचें सगळें घडोवंक लागतलें. कित्याक जेजू आमचे भितर आसा जाल्यार आमचे भितरलो काळोख तो काडून उडयता. तेन्ना घडलें पूण आतांय तें घडटा. आमकां फकत बावार्थ आनी बोरवांचो आसूंक जाय. ताचो मोग सदांच आमकां आसा. तो मेळच्याक थोडो वेळ आतां आमी मागण्यांत रावया.